देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 14 पोळ 13 ते 21. स्नान दातार जुआंवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरी सुवातेर कोटसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नोगरा धांवन ती ताचे फाटल्यान पांयां वाटेन चलून गेली. होड्यावेलो देंवून ताणें पुस्कळ लोकांक देखलो आनी ताचें चुरचुरें धरून ताच्या वायटकारांक बरी केली. तेन्साना ताच्या शिसांनी लागीं सरून मुडलें. ही सुवात एकसुरी आनी सांज जावन गेली. म्हणटूच लोकांक धाडून दी, ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी परतीपळ केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक ताणें तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायलें. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वाटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशीं जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपर भरलेल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5000 आसले. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. देव बाप आमकां जेवण दिता. जेवणा वरवीं आमची भूक आमी मारता. देवाची सासाय आमकां सांबाळटा. दर मिसाचे भेटेन देव बाप आमकां सोगल्यांक पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आपयता. देव बाप आपल्या उतराच्या मेजार आनी क्रिस्त बलिदानाच्या मेजार आमकां पोसता. शुभ वर्तमानांत लोक भुकेला जेवण जाय. जेजू आपल्या लोकांची गरज पळयता, पूण शीस ह्या प्रश्नांक जिविताचो सोंपो जबाब दितात. लोकांक वचून दी. पवित्र मिसाचे भेटेन आमी हाडलोलें सूख दूख कश्ट खुरीस जेजू आपल्या हातांत घेता आनी बापाक भेटयता. पवित्र मिसाची भेट आमकां जिविताच्या आव्हानांक फुडो करूंक जेजूची कूड आनी रगत बोळ दिता. पवित्र मिसाचे भेटेचो मोग करुया आनी आमच्या जिविताच्या आल्तारार पवित्र मिसाची भेट समोरुया आनी जिवया. आमेन.